नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। वेचणूक आचारसंहिता लागता तशी पळोवन पर्रीकार सरकाराचे मास्टर स्ट्रोक। पंच सरपंच झेडपींक पगार वाढ, पीडब्ल्यूडीच्या कामगारांक थाकाय। मुख्यमंत्री काय सांगता, विधानसभा विसर्जित करचे ना। मांडवीचो तिसरो पूल 27 जानेराक उक्तो। गडकरी पर्रीकाराच्या हजेरेत उक्तावण। 28 तारखे मेरेन लोकांक पळोवंक उक्तो। 29 जानेरा सावन गाड्यांक। शिक्षण माध्यम सल्लागार समितीन सरकाराक दिलो 16 पानी रिपोर्ट। समितीचो अध्यक्ष म्हणटा रिपोर्ट व्यवस्थित अभ्यास करूनच फुडें कितें करपाचें तें सरकार थारायतलो। केंद्राचे नवे सीआरझेड नेम गोंय सरकाराच्या मान्यतायेन। गोंयांत पर्यावरणाची वाट लावंक उठला सरकार। काँग्रेसीचो आरोप, युथ काँग्रेसीचे मिरामार वेगळेच पद्धतीन आंदोलन। बोडगिणीचे जात्रेक भुरग्यांच्यो टोळयो मागता भीक। ल्हान ल्हान भुरग्यांचो माफिया करता वापर। सांगूनय पुलिसांची एक्शन ना। भुरग्या आयोगाची डीजीपीक चीट, डीजीपीची एसपीक अर्द। आणि एफसी गोवाक आयएसएल टायटल जिखूंक आयला गोंयांत। खेळ बरो जाल्यार मोरोक्कोक आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळपाची कुशाग्र आस्त। वेचणूक आचारसंहिता लागचे आदी पर्रीकार सरकाराची पंच सरपंच झेडपी पीडब्ल्यूडीचे कामगार धरून एकल्याक पगार वाढ ते जॉब घट करपा मेरेन खिरापत। सरपंचांक उपसरपंचांक 50 ते 100% पगार वाढ। पीडब्ल्यूडीचे 1200 कामगार लेबर सोसायटीत। मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या हजेरेत मंत्रालयात 5 महिन्यांनी जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मंत्र्यांनी मिडियाक निर्णय सांगले। विजयान विधानसभा विसर्जनाचोय विषय काढलो। सीएमान खंय शक्यताय न्हयकारल्या। बीजेपी तसो जाहीर स्टेटमेंट काडटली। Opposition has made a major charge. The charge is aimed at instilling a sense of instability over the government and the fact that the House can go for dissolution and an imminent election. Goa is facing an imminent general election. So I think this needs to be clarified by the principal ruling party. Sir, is negating it. Which hates the so he has directed, he's asked the party, and I think the South Goa MP will issue a statement very soon. बजेटाची तयारी खंय सुरू जाल्या। सध्या सरकाराचो नित्याचो येणावळ खर्च 85% तेकला। उरिल्लो 15% पावता तसो बाकीचे गजालींक। स्वच्छ भारताक खंय प्राधान्य। तो आता बजेटाचेर बिजी आहा। थोडे जे इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट्स आहा म्हणजे आमी अरावंड 1200 कोटी रुपयाचे फायनान्शियल स्टेटमेंट आमी हाडटले हावजाचे फुडें। इट इज मेनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॅलरीज आनी पेन्शन आनी हे तातूंत 85% पयशे तातूंतूच वतले। सरपंचाक मंथली सॅलरी एक्झिस्टींग आहा 4000, प्रोपोज्ड आहा 6000। डेप्युटी सरपंचाक आहा 3500, प्रोपोज्ड आहा 5250। पंचायत मेंबराक 3000 आहा, आता प्रोपोज आहा 4500। जिल्हा परिषद आता आसा अध्यक्षाक 12000, प्रोपोज आहा 18000, उपाध्यक्षाक 11000, प्रोपोज आहा 16500। झेडपी मेंबराक आहा 10000, प्रोपोज आहा 15000। पीडब्ल्यूडीत कितली वर्सां कंत्राटदार कामांक आशिल्ल्या सुमार 1200 कामगारांक पीडब्ल्यूडी वर्कर सप्लाय सोसायटीन घेवपाचें थारला। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनाची घोषणा गोविंद करून मेकळो। पीडब्ल्यूडीचे ते कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स जे आशिल्ले तांकां सोसायटीन घालपाचो एक निर्णय घेतिल्लो आसा। सालेगांव सारक्या 1185 ऑर समथींग माडे 2-3 सबस्टेशन्स जे आसात ताका नोट दिल्लो आसा। आमचे एसटी कमिशनर जो आसा ताका 2 वर्सांच्या एक्सटेंशन एक्सपोज फॅक्टर दिल्लो आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। निमणे मांडवी पूल 27 जानेराक उक्तो जाता। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या हजेरेत ह्या पुलाचे उक्तावण जातले। 26 तारखेर पुजा आणि 28 जानेर मेरेन लोकांक तो पळोवंक मुक्त आसतलो।
29 जानेरा सावन गाड्यांक उक्तो पुलाचे खर्च 600 कोटींक तेकला पुलार नेटान वारें मारता म्हूण रिक्षा आनी स्कुटरींक एंट्री ना पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनान ब्रेस्तारा जाहीर केलें. हँड्स ऑफ नितीनजी गडकरी आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या हस्ते ह्या ब्रिजाची इनॉग्रेशन 27 तारखे बरोबर 7:30 वरांचेर आमी ब्रिजार करतले सांजे. 29 तारखे सकाळच्यान हो ब्रिज आमी लोकां खातीर ओपन करतले. आमचें जें मेन फंक्शन आसा तें फंक्शन माननीय मुख्यमंत्री आनी नितीनजीच्या हातान आमी सेंटराक करतले, म्हणजे सेंटर ऑफ द पॉयंट जो आसा आमचो ब्रिजाचो थंय करतले. आनी त्या खातीर लोकांक थंय येवपा खातीर दुसरे दीस पर्यंत आमी तो लोकां खातीर ओपन दवरतले. आनी लोकांनी थंय येवन जाय जाल्यार दुसरे दीस पर्यंत त्या नंतर लोकांक तो बंद आसतलो. जवळ जवळ 40% ते 50% ट्रॅफिक हाज्या वयल्यान वचपा सारको हो पूल आसा. म्हणजे डायरेक्ट जे ट्रॅफिक म्हापशा साकून मडगांव नाल्यार फोंडा नाल्यार वास्को वता ते 50% ट्रॅफिक ह्या पुला वयल्यान वतलें. आनी ताका लागून पणजे शहराकय भरपूर मोकळो स्वास घेवपाक परत एकदां मेळटलो. 26 तारखेक जो आमचो पणजे शहरांतलो सगळ्यांत हायेस्ट आमचो हॉयस्टेड फ्लॅग 100 फूट फ्लॅग तो आमी 26 तारखेक आमच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्यान हॉयस्ट करतले. आमचे माननीय चेअरमॅन दीपक बाब पावसकर आनी GSIDCचे सगळे आमचे वांगडी हांच्या साक्षीन. केंद्रान CRZ नेमात केल्ले बदल गोंय सरकाराच्या मान्यतायेनूच काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकाराचो आरोप. गोंयांत सरकारूच पर्यावरणाची वाट लावंक उठला म्हूण प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयता. दर्याचे हायटायड लायनी सावन 200 मिटरां वेली बांदकामांची मर्यादा 50 मिटरां मेरेन उणी करून दर्यादेगो कमर्शियल बांदकामांक उक्त्यो करपाचें कारस्थान युथ काँग्रेसीन मिरामार वेगळेच पद्दतीन आवाज काडलो. आम्ही स्वतः हांवें आनी पार्टीचे अध्यक्षान आमी दोगांनी सायन मारून आमी CRZ सेंट्रल मिनिस्टर एकाय पत्र बरयल्लें की गोंयच्या लोकांची भावना लक्षांत घेयात, गोंयच्या लोकांचो जो ओपोज आसा एका हो लक्षांत घेयात आनी हे हाजेर तुमी हें करनाकात. तरी देखून सरकार जे स्थानीक सरकार आसा हेणी सहमती दाखयल्यान हेंचो सपोर्टा लागून हें सगळें जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरमेंट म्हणजे गव्हर्मेंटान फुडाकार घेवन एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय करपाची हे सरकारचें पावल आसा. जगांक सगळ्यो कंट्री ज्यो आसात त्यो सगळ्यो कंट्रीचो पॅक्ट आसा की एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करप, कोस्टल प्रोटेक्ट करप, इकोलॉजी प्रोटेक्ट करप. आनी त्या खातीर सरकाराची जबाबदारी आसता की कोस्टाक आनी एनवायरमेंटाक प्रोटेक्शन दिवप. आयज गव्हर्मेंट स्वता जावन इनिशिएटीव घेता की हे बीच आनी कोस्ट सगळे डिस्ट्रॉय करप. प्रत्येक आज हांगा आमचो यूथ काँग्रेसचो मेंबर, पार्टीचे ऑफिस बेरर्स, तशेंच जे हांगा NGOs जो हांगा आमचो बाब कॅनेडी आफोन्स मुद्दम जावन हांगा आयलो, त्याच बरोबर ऑलेन्सियो सिमोयस ज्या एका उतरार ते गोवन्स अगेन्स्ट CRZ ह्या NGO मार्फत इतको तेंप ते CRZ नोटिफिकेशना विरुद्ध लढो दिताले. आज तेंच्यांनी आमकां हांगा तेंको दिल्लो आसा. सरकारान नेमिल्ले शिक्षण माध्यम सल्लागार समितीन 16 पानी रिपोर्ट शिक्षण सचिव नीला मोहननाक दिलो. शिक्षण माध्यम, स्कुलांक ग्रांट्स वा अर्थीक आदार, शाळांनी मुळाव्यो सुविधा तशेंच शिक्षण वेवस्थेचो एकंदर अभ्यास करूंक म्हूण समिती नेमिल्ली. समितीचो अध्यक्ष भास्कर नायक म्हणटा व्यवस्थीत अभ्यास करून रिपोर्ट केला. फुडें कितें करपाचें तें सरकार थारायतलो. इंग्लीश स्कुलांक सरकारी अनुदानाचें कितें हाचेर एक्टिविस्टांचें लक्ष. The report runs in 16 pages. 16 pages. Yeah. We are within the parameters which were, or terms of references which were given to us, and we have given the suggestions for quality improvement of a primary education, which was one parameter, and the other parameter was to tell the government what the people feel about the grants that have been given. That also we have given. We will have to wait for a little more time, because once now we have submitted the report to the government will make it open. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.
म्हापशा बोडगेश्वराच्या जात्रेक भुरग्यांच्यो टोळयो भीक मागतात. ल्हान ल्हान भुरग्यांचो भीक मागूंक माफिया वापर करतात. ह्या असुरक्षीत भुरग्यांक सोडोवंक म्हापशेचे पुलीस कांयच करिनात, कांयच एक्शन घेनात म्हूण भुरग्यां हक्क सांबाळ राज्य आयोगान डीजीपीक बरयला. आयोगाची पत्राची दखल घेवन डीजीपीन उत्तर गोंय एसपीक एक्शन घेवंक सांगल्या. म्हापशा बोडगेश्वराचे जात्रेक 50 भुरग्यांची टोळी येतल्या वतल्यां कडेन भीक मागतात. ह्या भुरग्यांक वापरून घेतात. तांचे कपडे बरोबर ना, कसलीच सुरक्षा ना. भुरग्या हक्क सांबाळ आयोगान परिस्थिती डीजीपीच्या कानार घाल्या. आयोगान डीजीपी मुक्तेश चंद्राक सविस्तर चीट माग केल्या. त्या भुरग्यांक थंयच्यान भायर काडून अपना घरात दवरची म्हूण आयोगाचे अधिकारी आनी NGO एक्टिविस्टांनी म्हापशा पुलिसेक सांगिल्ले. मात पुलिसांनी कांयच एक्शन घेतिल्ली दिसना. प्रुडंटान हाचेर डीजीपी मुक्तेश चंद्राक गाठलो. ताणें खंय उत्तर गोंयचे एसपीक एक्शन घेवंक सांगल्या. I have received the letter also, and the chairperson also spoke to me today morning. I had already given directions to SP North and PI to take action in case there are children which need care and protection under the Juvenile Justice Act, and special attention to be paid to the Bogdeshwar Jatra where these things are being seen. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कुयटाक वतले भारतीय घरगुती वावराडी चड करून बायलां वावराड्यांचे कामाचे सुवाती वेले वा जॉबा विशीं तंटे हाताळपा विशीं वेवस्थेचेर भारत आनी कुवेताची कबलात जाल्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळान कबलातीत मान्यताय दिली. वावराड्यांची भरती, जॉबाचे सुवातेर परिस्थिती, तांकां लिवो तशेंच सुरक्षे विशीं गजाली हाताळपी ही वेवस्था. कुयटान 3 लाख भारतीय वावराडी आसात. तातूंत सुमार 90,000 बायल्यो. जॉबाक गेल्ले कडेन ह्यो वावराड्यो फटवतात म्हूण कागाळी येतात. इनकी सुरक्षा के विषय में, इनके वर्किंग कंडीशन के बारे में, दे नीड टू वर्क विद डिग्निटी, ये सवाल हमेशा उठते थे. इसी लाइट में चर्चा कई बार चली थी. तो आज ये MOU हुआ है जिसके अंतर्गत उनके नियुक्ति के बारे में, उनके सर्विस कंडीशंस के बारे में, उनके लीव के बारे में, ये सब कई बार कॉन्ट्रैक्ट करके भाग जाया करते थे लोग, तो उसमें सेफ्टी के बारे में तो कुवैत गवर्नमेंट हैज आल्सो एग्रीड. मडगांवां SGPDA नुस्त्या मार्केटा लागीं डंपिंग केल्ल्या स्क्रॅपाक ब्रेस्तारा उजो लागलो. नुस्त्याक वापरता ते थर्माकोलचे बॉक्स, प्लास्टीक क्रेट्स, प्लेट्स असल्या सगळ्या कोयराक उजो लागलो. थंय प्लास्टिकाचे पाग्यार करून शेडूय उबारिल्ली. फायर ब्रिगेड, थंयचो लोक आनी नुस्तेकारांनी मेळून उजो पालयलो. ते 5 मिनटां भितर पावले तेंगलो टँक कॉल वयतकीर 5 मिनटां भितर ते पावले. ते पूण तेज्या पयलीं तुमी पालयलो? आमी हिंगा आहलो ना, कंप्लिटली पावलो नाशिल्ले, पूण 70% आमी ऑलमोस्ट एक केल्ले. आनी हे बिल्डिंगाचे एमी आमकां वॉटर सप्लाय आनी पायप बी दिल्ले आनी जायते लोकांनी सपोर्ट केला आमकां. आनी आमी हांगेन पळयलें जाल्यार शेड्यूल लागला आनी ती शेड प्लास्टिका पासून तयार केल्ली, सगळ्या ओपींग केल्ली आनी तो उजो तेमी पालयलो आनी नंतर आमी हें करून कंप्लीट पालयलो आनी तितून सगळे माल तेमी डंप करलो. सगळी पाटी आनी खंयची प्लास्टीक ट्रे नाका ते मोडलेले गाडये बिडे हाडून घातलेले. ती सुवात खंय जवळ जवळ मार्केटाची गार्बेज डंपिंग सायटूच जाल्ली. ते घाण जे धुरता न्हू हेजेर सारके क्लियर हे जावपा जाय, एक्शन जावपा जाय. कितें आशिल्लें ते सगळे थर्मोकॉल बिर्मोकॉल कितें आशिल्ले ते. आनी हे असलो धुंवर हांवें 5 दीस पयलीं सुद्दां पळयल्लो. पूण असले इन्सिडंट हांगा परतून जावपाक जायना म्हणून हेजेर सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा जाय. आनी मेंबर सेक्रेटरी जावन नाल्यार SPDAची फूल टीम सारके येवन सारके इन्स्पेक्शन करून सायट कितें आहा ते डिस्पोज करपा जाय, नाजाल्यार कंप्लिटली पॅक करपा जाय. This looked like an alternative garbage dumping site. It is unfortunate that we are working with a paralyzed government system. The government is working in a paralytic system. Member secretary to place an inquiry on the dumping of these thermocol boxes that were here, which caused pollution through the city as it burned itself down. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. FC गोवान अटॅकिंग मिडफिल्डर जायद कुशराक सायन करून आपली टीम घटमूट केल्या. FC गोवाक अंदूचे ISL टायटल जिखूंक दिवपाचे ध्येय दोळ्या मुखार दवरून आपूण सर्जिओ लोबेराचे टीमीत रुजू जाला म्हूण क्रुश प्रुडंटा कडेन उलयलो. फुडाराक ताचो देश मोरोक्कोचे टीमीक आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेळपाची क्रुशाची मोख. Because I like his work and I like how we're working here and the group too. We are so happy here
and like I told you before, I wish to win some title here for the girls. Yes, I'm so comfortable here with all the group. I'm happy. I'm very happy, and I like work with this group with this group for much time. What would you like to improve on so that you can get into the senior national team? So the national team is big, and if you want to play in national team, you have to do so much in matches in the match in Morocco League. If you want to go in the national team, it's so difficult to go to national team because it's not easy, and I am happy to play with the national team. I'm here if they want to be there with the national team. I don't have any problem. ह्या बुलेटिनाक सोंपतोय खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप ट्विटर फेसबुक आणि प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.